पोरसो एपिसोड आयकून म्हज्या एका इश्टान म्हणलें, तुमी जुदेवांच्या फाटतीन चड उलयतात, ते बगेवंत म्हणले बरी वयर दवरतात, तांणी पॅलेस्तिनाचेर वा आरबीयांचेर कसले हल्ले केल्यात, तांणी कितलें रगत वरयलां, तें कित्याक तुमी सांगूंक ना म्हणलें सवाल विचारलो. सवाल बराबर. ताळयो पेटतना आवाज येजे तर 2 हात कंडी जावन जाय. आदल्या एपिसोडांत इस्रायलाच्या प्रत्येक राज्य स्थापने विशीं हांवें सांगून आखेर केलें. तर आज जी इजा आनी हिंसा इस्रायलाक मेळिल्ली ती 10 वांट्यांनी कशें ते अन्येकल्याचेर काडटात तें पळोवया. आदलो एपिसोड तुमी पळयला तर तुमकां कळीत आसा, युरोपांत आसलेले जुदेव सगळे फाटीं येवन इस्रायल प्रत्येक राज्य म्हूण घोशण केल्लें. पूण त्या दिसाचो उडास काडून पॅलेस्तीन वा तांतलो अरबी लोक आजून खराळ दीस म्हूण आचरिता. एका जुदेवाक तो स्वातंत्र्य दीस, तर पॅलेस्तिनाक खराळ दीस. इस्रायलितांक भोव खुशी जाल्ली, कित्याक म्हळ्यार बायबलांत बासयल्लो गांव परतून आपले मुठी भितर हाडलो म्हणलो संतोश तांचो. हे पोवटी पॅलेस्तीन स्वाधीन करतनाय जें कितें जुदेवांनी आदीं कानानकारांक केल्लें तेंच केलें. आमी चिंतचे नाका की इस्रायल देवाचो लोक, तांणी विंचल्यो सर्व वाटो सारक्यो नितीच्यो, तशें ना. जोशुआच्या काळार कानानाक भितर सरतना कितें घडिल्लें तें तुमकां कळीत आसा मू. कानानाक पावजे तर जुदेवांक धैर्य दिवंक खंयचीय राष्ट्रां तांचे सांगात नातली. कोणूच ह्या संवसारांत तो राय तांचे बगलेक रावंक नातलो. तांचो देव आनी जोशुआ हे दोग सोडल्यार तांकां बरोवस म्हणलो कोणी ह्या संवसारांत नातलो. कानान देश स्वाधीन करचे विशीं जोशुआ आद्य एक वासा भोव रोमांचीक घडितांत आसा. जुदेवांच्या 12 कुळयांक वस्तेक बेविंगड प्रदेश जाय तर कितलो जागो तांकां जाय तुमीच चिंता. एक कानान देश स्वाधीन करचे तर इस्रायलितांनी झुजिल्लीं झुजां कितलीं जाणात, जिवेश मारिल्ले राय कितले जाणात. जोशुआचो अध्याय 12 हें सगळें लेख दिता. जोशुआ आनी इस्रायलितांनी 13 झुजां झुजलीं, 31 रायांक जिवेशी मारले. हेच रितीन 1948 इस्वेच्या आसपास घडलें. तुमी जाणात 1948 इस्वेंत इस्रायल प्रत्येक राष्ट्र जावन उदेलें. हें शांत रितीन जावंक ना, बगार जायतें रगत वरयलां. देवान बसयल्लो दुदा मोवसो देश स्वाधीन करूंक दुसरे फावटी रक्ताचे वाळ वाडले. झायनिझम म्हणलो जुदेवांचो पंगड इस्रायलांत जुदेवांक राष्ट्र निर्माण करच्यांत यशस्वी जाताना येदोळ थंय वस्ती करून आसलेल्या पॅलेस्तिनीक भायर धांवडायले. 1947 तावन 1949 थबोळ पर्यंत सुमार 1.9 मिलियन पॅलेस्तिना पैकी 7,50,000 लोकांक राताराती गडी भायर केले. लोक रस्त्यार अनाथ जालो. जुदेवांच्या झायनिस्ट पंगडान पॅलेस्तिनाचे 78% जागे स्वाधीन केले. 550 गांव देसवाट करून पॅलेस्तिनाचे वोकाल उठयले. आडावंक आयिल्ल्या 15,000 पॅलेस्तिनीक वेगवेगळ्या संदर्भांनी दायान आसतना जिवेशी मारले. सुमार 70 हत्याकांड जाल्ले. पॅलेस्तिनियांक थंय तावन भायर घालचें काम कांय 1948 इस्वेंत घडयेन घडिल्लें कांय न्हय. जुदेव तकलेंत हुशार आनी हिकमत्यांनी तांकां चलोवंक सलीस ना. पॅलेस्तिनी विरोध जुदेवांनी पारोद करूंक सुरू केल्लें आनी मास्टर प्लॅन रुतां केल्लें केदाळा. संवसारभर शिंपडोवन गेल्ल्या आपल्या जुदेव बाबांक फाटीं इस्रायलांत हाडिचे, तांणी हेर राज्यांनी भोगचे इजा सुकयचे, स्वंत राष्ट्र बांदिचे म्हणल्यार झायनिस्ट जुदेव पंगडाच्या सपना सांगी सुरू जालो. थबळ तावन पॅलेस्तीन घरांक पाड दीस सुरू जाले म्हण येता. हें सोपाण युरोपांत रशियांत जीवन आसच्या जुदेवां थंय बोळ जाताना ते एक एकलेच पॅलेस्तिनाक येवंक सुरू जाले. रशियांत आनी युरोपांत जुदेवांक पळयल्यार तुकताले, हीन रितीन पळयताले. दगदणी सुरू जाताना ते आसरो सोदून पॅलेस्तिनाक आयिल्ले आसात. ताच्या पयलें उगांडांत वा अर्जेंटिनांत जुदेवांचे राष्ट्र बांदून हाडूंक झायनिस्ट पंगडाच्या सुरविल्ल्या मुखेल्यांनी आसक्त दाखयली तरी बायबला प्रकार देवान बसयल्लो गांव कानान वा पॅलेस्तीन तशें जाल्ल्यान
आतां पॅलेस्तिनांत वस्ती करच्यांक धांवडावन तें आपणाचें राष्ट्र करिजे म्हणून ताणें घट्ट निश्चय केलो. 1880 इसवेंत पॅलेस्तिनांत येशू म्हणलो एक जुदेवांचो समुदाय जियेतलो. थंय आसच्या ಒಟ್ಟು जनसंख्यांत 3% हो समुदाय आसलो. पूण तांकां झायनिस्ट जुदेव पंगडा बरी पॅलेस्तिनांत प्रत्येक जुदेवांचें राष्ट्र जाय अशी कसली आतुराय नासली. सुमार 1916 इसवेंत पॅलेस्तीन ब्रिटिशांच्या राजवडकेक वळख जालें आनी एका वर्सा भितर ब्रिटिशांनी पॅलेस्तीन जुदेवांचें राष्ट्र म्हूण डिक्लेअर करतल्या म्हणली बसावणी दिली. असली बसावणी ब्रिटिशांत हांव येवंक एक कारण आसा. हाच्या फाटल्यान ब्रिटन म्हळासो रशियांत आसलेलो झायनिस्ट पंगडाचो एकलो जुदेव मुखेली आसा. तो मागीर इस्रायलाचो पयलो प्रधानी जाल्लो. ताणें पयल्या महाझुजांत ब्रिटिशांक व्हड आदार दिल्लो जाल्यान ब्रिटीश मुखेल्यांक तो लागशिल्लो जालो. तो लगभग 2 वर्सां ब्रिटीश प्रधानीचे फाटीक लागलो. अशें जाल्ल्यान ब्रिटनान जुदेवांक प्रत्येक राष्ट्र निर्माण करून दिवची बसावणी केली. असली भास दिवचे फाटल्यान ब्रिटिशांक 2 फायदे आसले. एक, पॅलेस्तिनांत झायनिस्ट पंगडाच्या उद्देशाक सांगात दिलो जाल्यार महाझुजांत अमेरिका आनी रशियांत आसच्या जुदेवांचो पाठिंबो ब्रिटनाक मेळटलो. दुसरें, असली बसावणी दिल्ले वरवीं झूज सोमतस पॅलेस्तिनांत ब्रिटनाची मुळां आनीकय बोड रंबव येत आसलीं. तुमी पत्योवंक जाय 1919 इसवेंत आनी त्या उपरांत पॅलेस्तिनाक भितर सरच्या जुदेवांचो संख्यो अगणीत रितीन चडलो. 1922 तावन 1935 इसवे भितर पॅलेस्तिनांत जुदेवांचो संख्यो केवल 9% आशिल्लो 27% जालो. म्हळ्यार तितलोच पॅलेस्तिनी लोक रस्त्याक आयलो, निर्वासीत जालो, घर बाटां सांडून वाटेर पडलो वा गांव सोडून गेलो. हें कशें जालें? पॅलेस्तिनी दनयां खाल जायतीं वक्लां आसलीं. ते दनी परगांवांत जियेताले पूण तांच्या तोटान काम करचीं कुटुंबां मात्र आसलीं. जुदेवांनी त्या पॅलेस्तिनी दनयांचे जागेच मोलाक घेतले आनी वक्लांक कामांतले निकळायले. तीं रावंक सुवात नासता वाटेर पडलीं. अरबी वा पॅलेस्तिनी मुखेल्यांक 1908 इसवेंत झायनिस्टांचें हें मास्टर प्लॅन कळीत आसलें आनी तांणी परगांवांत रावतल्या पॅलेस्तिनी दनयांक सत्राय सांगली सयत. 1933 तावन 1936 इसवेंत हिटलराची दगदणी सुकोवंक म्हणून परत जर्मनी तावन सुमार 30,000 जुदेव पॅलेस्तिनाक आयले तर 60,000 युरोपीय जुदेव पॅलेस्तिनाक फाटीं आयले. पॅलेस्तिनाच्या अरब्यांनी 1936 इसवेंत जुदेवांनी पॅलेस्तिनांत आक्रम जावन रिकचे विशयांत व्हड प्रतिभटन केलें. तें झायनिस्ट पंगडान ब्रिटिशांची कुमक घेवन वमतें न्हिदलें. कशें? शांत रितीन न्हय. ब्रिटिशां संगी मेळोन जुदेवांनी 2000 पॅलेस्तिनी घरां मोडलीं. 9000 पॅलेस्तिनींक कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पाक घाले. क्रूर रितीन तांकां मारले आनी हल्ले केले. 200 पॅलेस्तिनी मुखेल्यांक गडीबार केले. जुदेवांची आनी एक रीत तुमकां कळीत आसा. ते आयचे मात्र न्हय, मुखलेंय चिंतात. तांणी सुमार 10% पॅलेस्तिनी चेरक्या भुरग्यांक जिवेशी मारले, गडीपार केले, जेलांत घाले. म्हळ्यार पॅलेस्तिनांत दादले आसल्यार न्हय, फुडें तांणी आपली हक्कां विचारची. ते सजीवांत ना तर फुडली वाट सली जाता न्हय. जुदेवांचें हें क्रूर वर्तन आनी स्वभाव पळोवन ब्रिटीश सैत भियेले. जुदेवांक इल्लें दामून धरिना जाल्यार मुखार आपणाक कश्ट आसा म्हूण चिंतून युरोपांत हावन पॅलेस्तिनाक फाटीं येवच्या जुदेवांक थोडे निर्बंध घालूंक ब्रिटिशांनी प्रयत्न केले. पूण तांणी चिंतच्या की जुदेव मस्त मुखार आसले. ब्रिटीश आपणे दिल्ल्या बसावण्यांत इल्लेशें फाटीं सरतात म्हूण कळटना जुदेवांनी तयार केल्ल्या पारामिलिटरीन ब्रिटिशांनी उस्वास काडिनातले वरी फाटाफाट आक्रमण करूंक सुरू केलें. तांचे दाडीन खंगाल जाल्ल्या ब्रिटिशांनी पॅलेस्तिनांतली जुदेवांची हिंसा रावयचे तर तांकां राज्य दिवन सोडिचे, ना तर हेर वाट ना म्हूण चिंतून सुमार 1947 इसवेंत पॅलेस्तीन आनी जुदेवांचो समस्यो युनायटेड नेशन्साक सोडून दिलो. अशें युनायटेड नेशन्सान पॅलेस्तीन अरबी आनी जुदेव मदें विंगड करूंक चिंतलें. येदोळसो पॅलेस्तिनांत 3/1 वांटो जुदेव भरले आनी पॅलेस्तिनांतले 6% जागे जुदेवांच्या हातीं पावले. UN विंगडन योजना प्रकार 50 आनी 5% पॅलेस्तीन जुदेवांक मेळचे आसले. तांतूय
पालेस्तीन म्हळ्यार अरबी असची व्हड शहरां आनी हैफा आनी जाफा जुदेवांच्या वांट्याक पडताले. हाचे भायर म्हत्वाची कृशी भूंय बंदरां सयत इस्रायल तांकां मेळटा. हें पळोवन फालेस्तिनी अरबी रागार जाले आनी अरबी आनी झायनिस्ट जुदेवां मदें झूज सुरू जालें. ह्या झायनिस्ट जुदेवांक महाझुजांत वांटो घेवन कठीण तरबेती आशिल्ल्यान फालेस्तिनीक तांचेर जीक जोडूंक खंडीत साध्य जालें ना. जुदेवांनी घट्ट मौन कर्ण जाल्लें. पालेस्तिनांत कोणूच अरबी उरोवंक नजो. कशें हिटलरान सक्कड जुदेवांक संवसारांतले पुसून उडयचें म्हूण चिंतलें तेंच आतां जुदेव अरब्यां संगी करूंक चिंतात. 1948 इस्वेंत कशेंय झायनिस्ट जुदेवांनी आशिल्ले बरी इस्रायल राष्ट्र उगम जालें. पूण पालेस्तिनांत अरबी मुक्त करचें काम इस्रायल आजून करते आसा. 1967 इस्वेंत अरब इस्रायली झूज जाता. त्या झुजांत पालेस्तिनाच्या वांट्याचें वेस्ट बँक, गाझा, ईस्ट जेरुसलेम इस्रायलान ओडून घेतलें. इस्रायल स्थापीत जाताना 50.5% प्रदेश जुदेवांचो जालो तर आतां 80.5% पालेस्तीन इस्रायलांचे हाती आसा. ह्या झुजा वेळा परत 4,30,000 पालेस्तिनीक इस्रायलान भायर धांवडायले. ते आतां सिरियांत वा इजिप्टांत आसा. आजून इस्रायलाचे परिदेंत येवच्या फालेस्तिनीक सूख म्हणून ना. तांची घरां केन्नाय मोडयेत, केदाळाय अरेस्ट करयेत. फालेस्तिनाचें चलन वलन इस्रायली फौज पळयत आसता. फालेस्तिनाचे जागे ओडून घेवन जुदेवांनी तांचीच कॉलनी केल्ली धाकले आसात. गाझांत आजून 2 मिलियन फालेस्तिनी रावतात. पूण इस्रायल गाझाच्या मळबाचेर, दर्याचेर आनी गडीचेर पारोत करनच आसा. 1.8 मिलियन फालेस्तिनी लोक जुदेवां सांगता इस्रायलांत तोंड धांपूनची येता. तांकांच म्हणून 50 प्रत्येक कानुनां केल्यात. ताचे प्रकार जुदेवांक मेळच्यो सवलत्यो तांकां मेळनात. इस्रायल स्थापन जाल्ल्या उपरांत फालेस्तीन तकली उखलूंक शकलेंच ना. जुदेवांनी 500 वयर सिटी बांदल्यो, पूण फालेस्तिनींनी नवें कितेंय बांदलें ना. कोण ही जुदेवांची बहादुरी म्हणटा वा आनी कोण जुदेवांक मारचे संवसारांत कोणी नांद म्हणटात. एक एकलो एक एक रितीन जुदेवांची होगळी कुसारता. पूण नैतीक दिश्टीन जुदेव खंय रावतात म्हणलें सवाल तुमकां सोडटा. कानान स्वाधीन करतना देवाचे बसवणेकाल दुदा मोवाच्या गांवां खातीर रगत वळ्ळें. ते दीस पुरातन आनी जागे स्वाधीन करचें बळवंत आसल्यांचे हक्क जावन आसलें म्हणयेत. पूण आज संवसार सोकडाचो एक एकल्यान हरदें फुलोवन वेचे प्रास हाताक हात धरून वेचें कल्पन आमचे मुखार आसतना इस्रायल कशें चलता म्हणलें चिंतूंक तुमकां सोडटा.